और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं, 590 सांसद जुड़े हैं और 1196। मैं अब आग्रह करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, पंचायत एंड प्रोटोकॉल श्री मोमिन गुडीनो जी को कि वो इस सभा को संबोधित करें। बाबा फाटला ना मरे पिटर त्या सगळ्या फाटल्यान वाटल्यान तू फुडें वयता The visionary Prime Minister is here. That is why in every walk of life, India is growing fast and now become the 5th economy or 4th economy in the world. Within short time, we will be the 3rd economy. And in 2047, according to our Prime Minister, India will be the best economy in the world. 1 or 2, that is our expectation. So, Vasudhaiva Kudumbakam and Vishwagurustan, our country, our motherland, Bharat Varsha can attain, and this is a starting. Through railway also, fast development is going on. We all wish our Prime Minister and his team for this great service to the nation. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी वर्च्युअली देशभरा भितर 544 वेगवेगळी रेल्वे स्टेशन आणि 1500 अंडरपास बायपास हांचे वर्च्युअली उद्घाटन केल्लें आसा. गोंया भितर वास्को ते सावर्डे पर्यंत टोटल 7 वेगवेगळे प्रोजेक्ट, त्याचे भितर वास्को रेल्वे स्टेशन आणि कुडचणे सावर्डेचें रेल्वे स्टेशन आणि 5 जाग्याचेर वेगवेगळे जे बारीक बारीक जे अंडरपास आसा त्याचे फाउंडेशन स्टोन आज घातिल्लें आसा. हांव आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता, आमचे रेल्वे मंत्री अश्विनजी हांकांय धन्यवाद दिता आनी तांचें जें विजन आसा विकसीत भारत संकल्प जो आसा त्या माध्यमांतल्यान देशा भितरलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो बऱ्या तरेचो जावपाक जाय ही तेंची संकल्पना खऱ्या अर्थान आमी पळयतात. आनी म्हणून देशभरा भितर रेल्वे स्टेशनां जीं आसात ती हळूहळू एअरपोर्टा भशेन दिसपाक लागिल्लीं आसा. वास्कोचें हें जुनें रेल्वे स्टेशन गोंयचें एक टायमाचेर सगळ्यान मॅक्झिमम रेल्वे किंवा मॅक्झिमम पॅसेंजर हे वास्कोच्यान वयताले आनी आज तें रेल्वे स्टेशन आज आनी थोड्या दिसांनी आमकां एक बऱ्या तरेन एअरपोर्टा भशेन पळोवपाक मेळटलें. तेचें फाउंडेशन स्टोन आज हांवें घातिल्लो आसा आनी ताका लागून हांव देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक धन्यवाद दिता आनी एकूण देशभरा भितर कारण तांच्यांनी जें सांगलें देशांतले सगळे सांसद, देशांतले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, बाकीचे उपमुख्यमंत्री, मंत्री केंद्रांतले, आमचे गोंयचे मंत्री, प्रत्येक राज्यांतले मंत्री, सगळे आमदार हे ह्या कार्यक्रमात एकसाथ जुळलेले आसात आनी देशा भितर हो पयलो इतिहास आसा की ज्या हातूंतल्यान एकाच वेळाचेर केद्या व्हडल्या प्रोजेक्टांचो फाउंडेशन स्टोन आनी कांय प्रोजेक्ट जे आसा तेजें इनॉग्रेशन सेरेमनी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन केल्ले आसा. आनी खऱ्या अर्थान तांचो संकल्प जो आसा की भारत देश हे आज विकसीत राष्ट्र जावपाच्या वाटेर वचत आसा. देश हो 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जाल्ली आसा. 2024 नंतर भारत देश हो 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आनी आमचो देश 2047 पर्यंत भारत देश ही जगातली नंबर 1 ताकद जावपाची आसा. तेचेंच एक उदाहरण आसा. ताका लागून देशभरा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करप हें तेंचें काम चालू आसा. परत एकदा अभिनंदन करता आनी मुरगांव तालुक्यातल्या सगळ्या आमदार मंत्री हांचें अभिनंदन करता कारण तांकां हमारे साथ जुड़े सभी साथीगण कृपया. अब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टरचे काम गेले 10 वर्सां आमी पळयलां आनी आज सगळे लोकां एक बरोबर जोडून इतली स्टेशनां जावप म्हणल्यार आनी इतले अंडरपास ओवरपास जावप 1,500 आनी थिंगा 554 स्टेशन दाखोवन दिता इवन सामान्य लोकांचे कसो तो चिंतीत आसा. रेल्वे म्हणल्यार प्रवास कोण करता? सामान्य लोक करता, गरीब लोक करता. आज तेय लोकांचे तेणें म्हणजे मनान घेवन बस पोर्ट जशें आसता, एअरपोर्ट जशें आसता, पॉश रेल्वे स्टेशन सामान्य लोकां खातीर दिवपाक तेणें हें येवजिल्लें आसा आनी तो फक्त उलयना, तो करून दाखयता. आनी म्हाका दिसता ताका लागून सगळ्यान चड गरज आसा की आमचे माननीय प्रधानमंत्री तिसरे खेपेय येवपाक. हे लोकांक बरे भाशेन खबर आसा पूण ताका इलेक्शन आसूनी इलेक्शन आसनाका काम करीत आसता 24/7. खंयचो प्रधानमंत्री आमच्या देशाचो हेजे फुडें 24/7 विसव ना घेता, हॉलिडे ना घेता,
ते काम करीत आसा हे देशाचे. म्हणून हांव रेल्वे अथॉरिटीजांकूय हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमचे हिंगा मिस्टर जैन, मागीर वर्मा, तेजे सगळे सांगाती ऑफिसर, तांकांय हांव हें करता. कित्याक ऑफिसरांनूय लास्टाक काम करपाक जाय. प्रधानमंत्रीन सांगलें म्हूण सगळे जोडून फुडें गेल्यार एक बरें काम मेळटलें. वास्को डे गामा ही सिटी, खास करून वास्को आमचे खूब खूब इतिहास आसा आनी आज हांव समजता आमचो सगळ्यान व्हडलो इतिहासीक दीस. कित्याक इतलें सुंदर हें स्टेशन जातलें आनी हें नंबर 1 पॉयंट मेजर स्टेशन हिंगासून सगळें स्टार्ट जाता. ओके, लोडिंगा लागून हार्बर सनगोडी स्टार्ट जाता आसतलें, पूण मेन स्टेशन वास्को आसा. ताका लागून आमकां सगळे अभिमान आसपा जाय की आमचे प्रधानमंत्री आमचे सगळ्या पासत इतलो बरो वावर करता. म्हणजे अभिमान दिसता आनी प्राऊड फिलींग जाता की ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांव MLA आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज रेल्वे स्टेशनाचें फावंडेशन स्टोन जालां आनी हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मनाक हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हीच न्ही जाल्यार अरावंड 1500 बायपासीस, अंडरब्रिजीस, ओवरब्रिजीस चालू आसा. अरावंड 540 रेल्वे स्टेशन्स ताचें रिडेवलपमेंट जालां आनी ताची गरज आशिल्ली आमकां. म्हणजे हे रेल्वे स्टेशनाची ती आज ताजें फावंडेशन स्टोन जालां. म्हाका खरोखरच बरें दिसता की आज वास्को भितर एक वेगळेच प्रकारचें वातावरण जाता. फाटल्या दिसांनी आमच्या ऑनरेबल CMन आमचें डिक्लेअर केलें की आपूण बस स्टँड हातांत घेता म्हणून आनी आतां हो रेल्वे स्टेशन. सो म्हाका दिसता वास्को खातीर अच्छे दिन सुरू जाल्या आनी त्या खातीर आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे हांव खरंच देव बरें करूं म्हणटात. बारीक बारीक गोश्टी, गोंय ही आमचें व्हेरी स्मॉल स्टेट, पूण त्या बारीक स्टेटान पसून प्रत्येक जाणाचेर नजर दवरून जे सामान्य मनीस ट्रॅव्हल करता त्या ट्रेनीन ताचे पसून साधन सुविधा रेल्वे स्टेशनार न्ही जाल्यार आज ट्रेन पसून तुमी पयली वंदे भारत पळयात नाल्यार बाकीच्यो ट्रेनी पळयात. ट्रेनीचो ट्रॅव्हल करपाचो कॉन्सेप्टूच चेंज जाला. सेक्युरिटीचो कॉन्सेप्ट चेंज जाला, लग्जरीचो कॉन्सेप्ट चेंज जाला, आज सगळोच चेंज जाला. ट्रॅव्हलिंग सेफ हें चेंज जालां. सो हे सगळे म्हणजे आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळान जालां. म्हाका खूब बरें दिसता की हांव ह्या सिटीचो MLA आसा आनी त्या सिटीन हें रिडेवलपमेंट जाता.